गणपती भक्तांनी आयज गणपतीची मूर्त पुजेक लायली। लोकांनी व्हडा खोशयेन आनी उमेदीन बाप्पाक येवकार दिलो। पळयात काय कळले उर्बेभरीत देखावे। आज चवथीच्यो गोवा 365 वतीन समस्त गोंयकारांक तशेंच आमच्या भारतांत जे रावतात आनी भारता भायर जे आसात हेंकां सगळ्यांक गोवा 365 च्या वतीन चवथीच्यो उनुनीत परब्यो। आज लोकांनी देव जो आसा श्री गणेशा हाडपाक स्टार्ट केले कडेन आसा आनीक प्रत्येक जण हो जो गणपती उत्सव आसा हो मोठ्या भावनेन सेलिब्रेट करता। आणि आज सकाळ साकून लोकांनी ज्यो आपल्याल्यो गणपती ज्यो आपल्याला हाडपा जाय, आपल्याला घर व्हरपा जाय, या सार्वजनिक गणपती जे आसात हांगा व्हरपा जाय, सगळी कडेन व्हरपाची तयारी आता चालू जाल्ले कडेन आसा। लोकांनी थोड्यांनी हाडून हांगा पुजले कडेन आसात आनीक हो गणपती बरे भशेन जावचो अशें म्हणून मागतात। त्याच बरोबर आज पावस सकाळच्यान पावस ना, पावस नासले कारणान लोकांक गणपती बरे भशेन हाडपा मेळ्ळो आनी गणपतीन अशीच एक बरी आरोग्य दिल्या पुरो आनी बरी यश दिल्या पुरो ताके लोकांक बरे भशेन ही जी गणपतीचो उत्सव आसा हो सेलिब्रेट करपा मेळ्ळ्या पुरो म्हणून। समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कर्पासवस्त्रं महागणाधिपतये नमः। चन्दनं समर्पयामि। पुष्पं ददाय न पुष्पं समर्पयामि। आद्यं समर्पयार्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि।
म्हणे जय देवी जय देवी तुझोनीच्या हातात जायचे नाही काही मनोहर तुना भवे काही विवाद बरा साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। 3 बारी पाणी पी। ओम श्री केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। पाणी सोड। पुरे चरणे गागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मना कामना पुरते जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना हरला तोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाच्या वाटपाये सदना कंकाष्टी पावावे निर्वाणी रक्षा
देवी महादेवी महिषासुरमर्दने सुरवरेश्वरवर्धे तारकसंजीवने जय देव गालिन लोटांगण बंधीन चरण डोळ्याण पाणी रूप विजय प्रेमी आलिंगन आनंद पूजन भावे वाणी नमाने नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार।